गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रांत येवकार। हांव श्वेता गांवकर। सुरवेक हेडलायन्स। वास्को गाडयेन एकल्याक फरफटत वेलो ओडून ड्रायव्हराक खबर नासतना घडलो गुन्यांव। जखमीक जीएमसीत मरण। कितें म्हूण नोंद करची घडणूक, पुलीस करतात विचार। पेडणे तुयेच्या अशोक पालयेकराक अजून पळोवपाक मेळना अंत्योदय। सोशल वेलफेअराच्या आदारा खातीर चल्ल्या धडपड। गोवा 365 टिपल्या अशोकाची शॉकात वेता। म्हापसा पुलिसांनी दिसभर चलयली येरादारी नेम मोहीम। बऱ्याच जाणांक दिलो तालाव। बॉल्साक खार पडलेल्यांनी पुलिसांची काडली खरडपट्टी। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। उद्देग मळावयल्या लोकांक फायर डिपार्टमेंटाची एनओसी मेळोवपाक परत परत खेपो घालच्यो पडटात। हो कळाव कमी करपाक जाय। गोंयचो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयलान म्हटलां। उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाचे पणजेचे कार्यावळीत तो उलयतालो। जीवाची पर्वा करिनासतना एका कॉलेजवर धावून वचपी फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसेसचे हे जवान आणि आयज हे लेडर ड्रिल परफॉर्म करतात। फायर सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट गोवा गवर्नमेंट में नहीं है। आपका बजट है, आप उसको पूरा यूज करो। जितना बजट हम बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है, आप पे डिपेंड करता है। अभी स्नेहा भी यहाँ है और आप जितना मॉडर्नाइज अपनी फायर सर्विसेज को करते हैं उतना अच्छा है हमारे सिटीजन्स की और जो टूरिस्ट आता है उसकी सेफ्टी के लिए। एक पॉइंट में इंडस्ट्री की साइड से भी कहूँगा कि हमने दिल्ली में भी देखा, मैं म्युनिसिपल कमिश्नर था, जो फायर एनओसी मिलने में जो डिलेज हैं उसको हमें कम करना चाहिए। जो इंडस्ट्री होटल के लोग वो हताश हो जाते हैं फायर डिपार्टमेंट के चक्कर काटते काटते, उसके लिए जो हमारे जो डिलेज हैं उसको कट करना चाहिए। जितने सिस्टम को हम, जैसे आपने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लाए हैं, ऐसी फायर एनओसी सिस्टम भी आप लाइए, जिससे कि लोगों को आपके चक्कर कम काटने पड़े। आपको पता चला किसी ने अप्लाई किया है, स्वयं ही एक डे फिक्स करके आपकी टीम वहाँ पहुँच के इंस्पेक्शन होकर टाइम बाउंड मैनर में एनओसी या जो भी फायर क्लियरेंस है वो मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं स्नेहा से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको थोड़ा मॉनिटर करें। Community is the first responder in case of any disaster. To train and raise community volunteers in disaster response, National Disaster Management Authority has launched a country-wide project, Apada Mit and Apada Sati, which means friends during disaster. Almost 270 young, enthusiastic and energetic volunteers were selected from North and South Goa district, and a 12-day training was given to these volunteers at the Goa State Fire Force Training Center, Panaji. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज आणि मनीषा जाधव। गोंयांत अंत्योदय खऱ्यांनीच जाला होय? अंत्योदय अंत्योदय हे उतर मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान परत परत आयकुपाक मेळटा, पूण सरकारी मजतीचो उदय तुयेच्या अशोकाक अजून पळोवपाक मेळना। शॉकात गजाल म्हटल्यार 6 वर्सां जाली एका तरी पांयार उबे रावपाक मेळचें म्हण एकाच पांयान तो धडपडटा। साटी जाली आनी कितली वाट पळोवपाची? पळयात संदीप कामुलकाराचो संवेदनशील रिपोर्ट। सरकारी काम करपी अधिकारी आसूं वा पंचायती कशे टिपिकल पद्दतीन वागतात तेची देख परत एक फावट मेळ्ळ्या। गांवकर वाडो तुये पेडणेचो अशोक पालयेकार एक पांय वगडावन बसला। स्वताचें घरय ना, दुसऱ्याच्या आदारान जगता। सोशल वेलफेअराची स्कीम मेळोवपाची धडपड चल्ल्या एकाच पांयान। गांवचो एक तरणाटो दुसरो पांय जावन तेचे मजतीक धांवला। ऐकुया तेंची धडपड। 2016 सून
म्हणजे तो ल्हव कोणाक हेका तेका मेळा पण अजून मेरेन तेका कोणी हें करूंक ना, हेल्प कशी करूंक ना. आयज तो दुसऱ्याच्या दारार आहा. आयज तो आनी दुसरो आपलो चारांनी तेका मोडून हें करता. तो खंय तरी आपलो एक दिल दर्याद म्हणटा हांव. कित्याक जो आपल्या रुपयातलो चारांनी मोडून तेका पोसता म्हटल्यार तेचें खूब व्हडलें काळीज आसा. आनी जी स्कीम तेणी खूब जाणां कडेन पांयां पडले पण आयज तेका यश मेळूंक ना आनी तेणी ते म्हाज्या कडेन एक उतार घातले की तेका खंय तरी मेळचें आनी म्हाकाय खंय तरी दिसलें की अशा मनशाक जे बऱ्या मनशांक जर स्किमी मेळटा जाल्यार अशा मनशाक कित्याक मेळचें ना. म्हणून हांवें मागीर चल म्हटलं तुका कोण हेल्प करिना हांव फुडें सरता म्हटलं आनी हांवें तेका प्रत्येक हॉस्पिटल आसूं डिसेबल सर्टिफिकेट हाडले बाकीचे रेजिडंट कित्याक ते प्रोसिजर कितें कितें तांकां डॉक्युमेंट लागता ते सगळे हाडून ते सबमीट करून फायल्स पुटअप करतलो. आनी ऑलरेडी हांवें सोशल वेलफेरान मेळ्ळलो आहा आनी तेचें एक हें सुद्दां घातलें हांवें आश्रमान ताका खंय तरी एक हें मेळचो म्हणून आमचे प्रोविज एरिया पणजे आसा तांकांय मेळ्ळो डायरेक्टराक हांव की अशें अशें आसा सो ते म्हणाले आपूण तुमकां हेल्प करता म्हणालो आनी कितें प्रोसिजर फक्त करचें पडटलें. तेचे कडेन चाराण्याची प्राप्तीच ना जाल्यार तो चाराणे आसा म्हणून कसो सांगतलो. जे मनशा कडेन चाराणेच ना आनी तो म्हणटलो आपल्या कडेन चाराणे आहा जाल्यार तो फटींग कसो जालो. जे खरें कितें आहा तो मांडटलो आपलें जे खरें आहा आपल्या आयुश्यान कितें आसा तें आसा ना तें ना. तो सोशल वेलफेरान आपल्याक 2000 जे स्कीम आसा ती मेळपा खातीर तो येयल्लो पण परिस्थिती अशी तो वयरूय चडोंक ना पंचायतीन कारण तुवें पंचायत ही फर्स्ट फ्लोरार आसा आनी फर्स्ट फ्लोराचेर वयतलो जाल्यार ताका चलपाक जायना. अशा परिस्थितीन तो सकयल बसलो आनी ताका जो कोणी हाडलेलो कोण तरी एक वेलविशर तो म्हणटा आपूण तेचो कोण न्हय तो वयर वचून तेजे फॉर्म बी तेजे एंट्री करून येयला. आतां सरकाराची स्कीम सुटसुटीत आसपाक जाय पूण तेचेर एक क्लावज आसा की इनकम सर्टिफिकेट तेचे आधार कार्ड नाजाल्यार रेशन कार्ड हे सगळे तेणें लावंक जाय. सगळे तेणें लायले पण इनकम सर्टिफिकेट जी पंचायतीन इश्यू करपाक जाय ती पंचायतीन इश्यू करपाक इनकम सर्टिफिकेट जर दितलो जाल्यार तेचें इनकम कमीत कमी 10,000 तरी आसपाक जाय अशें म्हणटा खंय नाजाल्यार तेचो फॉर्म रिजेक्ट जाता अशेंय बी म्हणटा. परिस्थिती अशी आसा की ताका ना धंदो ना हें आनी आतां तो जवळ जवळ 60+ वर्सांनी जाणटो आसा आनी तो 2000 मेळपाक जाय म्हणून फाटलीं 3 वर्सां सगळी डिपार्टमेंटां झरयता. तेणी एप्लिकेशन दिल्लेलें आसा आयज आमचे सगळ्यांचे माननीय सुभाष फळदेसाय जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी ती केस आपण घेवपाची आनी बेगींतल्या बेगीन ताका ते 2000 सँक्शन करचे कारण जेणे करून तेचे आपले पोट तरी चलोवंक शकता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. युपीए अध्यक्ष आणि रायबरेलीची खासदार सोनिया गांधीन आयज सक्रिय राजकारणांतल्यान निवृत्त जावपाचो संकेत दिलो. आता तिची धूव प्रियंका गांधी तिचे सुवातेर 2024 वर्सा रायबरेलींतल्यान पक्षाची अधिकृत उमेदवार म्हूण झुजपाक शकता अशी कुजबूज चालू आसा. पळयात. सोनिया गांधीन खासदार म्हणून सक्रिय राजकारणांतल्यान निवृत्त जावपाचें थारायला काय? युपीए अध्यक्ष आणि काँग्रेसीची आदली अध्यक्ष सोनिया गांधीन पक्षाच्या 85व्या अधिवेशनात उलयतना ताचो संकेत दिलो. काँग्रेस एकवटीत विरोधक उबारपाक कश्ट घेता आसतना लेगीत फुडल्या वर्सा जावपी वेंचणुके मुखार बॉल रोल करपाक शकता. खर राजकीय हालचाली आनीक वाडत जाल्यार तिची धूव प्रियंका गांधी तिचे सुवातेर खूब बरे तरेन येवपाक शकता जाका लागून जायते प्रस्न उप्रासल्यात. तिचो भाव राहुल गांधी खंयची भुमिका चालू दवरतलो? तिच्या घोवाचेर रॉबर्ट वाड्राचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप दीर्घ काळात स्पॉयल स्पोर्ट खेळटले काय? दुसरे वटेन तिका खास येवकार दिवपाक भव्य फुलांचे रेड कार्पेट तयार केल्ले. I had the honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill,
and understanding of each one of you and all the Congress Party workers throughout the country has given us all strength. Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. श्रीमती गांधीन भारत जोडो यात्रा यशस्वी म्हणून तोखणाय केली जाल्यार तिचो पूत राहुल गांधी पक्षाचे राजकीय मुखामळ जावन रावपाक शकता जाल्यार ताची भयण प्रियंका आपल्या आवयच्या राजकीय पायतणात पांय घालपाक शकता. पूण प्रियंका गांधीची ही संभाव्य चाल थकिल्ले काँग्रेसीक जोडो करपाक मजत करतली. रायपुरातली तिच्या भव्य येवकाराचे व्हिडिओ काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ट्विटराचेर शेअर केल्ल्यान राजकीय नाडी वेगान धांवपाक लागल्या. मजगतीं परिशदेच्या दुसऱ्या दिसा सोनिया गांधीन भारतांतल्यो संस्था सोंपयल्यात अशें म्हणत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर खर टिका केली. काँग्रेसीन 2024 वर्सा परत एक फावट सत्तेर आयल्यार दुस्वास आनी भेदभाव विरोध कायदे पास करतले. काँग्रेसीन 2024 वर्सा परत एक फावट सत्तेत आयल्यार दुस्वास आनी भेदभाव विरोधी कायदे पास करतले अशें उतर दिलें. जाल्यार सोनिया गांधीन राजकीय निवृत्तीचो संकेत दिल्ल्यान राजकीय मंडळांक गडबडल्यात. गोवा 365 खातीर हरमन गोम्स आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को गाडये सकयल न्हिदिल्ल्या एकल्याक ड्रायव्हरान न कळटा कांय अंतरा मेरेन ओडून व्हेलो. हे घडणुकेत 45 वर्सां पिरायेच्या एका दादल्याक जीएमसीत मरण आयलें. पुलिसांनी ड्रायव्हराचेर गुन्यांव दाखल केल्यात. पूण ताचेर तेच गुन्यांव दाखल करूं येतात काय ना हाचो गोंय पुलिसांक अजूनय विचार करतात. ऑन 23rd एक इन्सिडंट रिपोर्ट जालो की एक कार ओनर आसा ताणी गाडी पार्क केली नियर ब्रँड शोरूम वास्को सिटी आनी तो आपली कितें कामां गेलो आनीक जेन्ना तो परत जेन्ना आयलो आनी गाडयेन बसलो ताणें आपली गाडी स्टार्ट मारून तो गेलो. जेन्ना तो फुडें गेलो तेन्ना ताका कितें तरी फील जावपाक लागलें गाडयेच्या पोंदाक आनी पीपल ऑल्सो स्टार्टेड टू शाउट. सो तो रावलो. सो जाल्यार कितें जालें एक बेगर टायप मनीस बाय नेम इज अशोक चलवाडी इज अबाउट 45 years. ही वॉज स्लीपिंग underneath the car. So driver was not having any knowledge. So he started the car and went. So that person dragged for about 10 meters away along with the car. आणि मागीर पळोवन चुकलें की कोण तरी पोना आशिल्लो म्हणून. सो मागीर ते आयले एम्बुलन्स आपयल्यान ताका मागीर चिखले हॉस्पिटलान हाडलो कॉटेज हॉस्पिटल आनीक मागीर ताका फुडें जीएमसीक एडमीट केलो धाडलो. सो काल आमकां परत सकाळीं वायरलेस आयली की that person is expired. So we took that. On that day we had registered the MV accident on this incident. And suddenly when we got the wireless message, further we registered the crime under section 279 304A. Preliminary we registered the crime 279 304A. 279 is rash and negligent driving, and 304A is death endangering to human life. So आता पळोवपाक गेल्यार आमी इन्क्वायरी आमी करता की whether 279 section is applicable in this crime or not. Because the driver was not having any knowledge when he was starting the car that he is sleeping underneath the car. So आता आम्ही पळयतले की बाबा if we came to the conclusion that 279 is applicable, we will decide whether to delete the section or otherwise. What's your message to the people after this case? So my message is only this: when they are parking the car and when they are coming again and starting the car, they have to check on all the sides. They have to check below the car also whether anybody is there. Tomorrow animal can also be there. Any human being also, this type of beggars can also stay. So this will create problem to them afterwards, unnecessary create problem to them. So everyone should take the care while starting the car. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाषिश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. येरादारीचे नेम मोडपाच्यो घडणुको वाडल्यात. म्हापसा पुलीस ते बाबतींत खर रावल्यात. बऱ्याच जाणांक आयज तालाव पडलो आनी शर्मावूय मेळ्ळो. अर्थातच येरादारीच्या नेमांचेर.
जाल्यार जांच्या बॉल्साक खार पडलो तेंच्यांनी पुलिसांचेरच तिडक काडली. हेल्मेट आणि सीट बेल्ट घालिनासतना गाडयो चलोवपी, स्पीड लिमिट हुंपपी, मिररा बगर बायक चलोवपी, सोरो पिवन ड्रायव्हिंग करपी, पिराय जावंक नाशिल्ले भुरगे अशा बरेच जाणांक तालाव दिल्लो. सप्तकांतल्यान एकदा तरी ही मोहीम चालूच दवरतले, म्हापशेच्या पीआयन सांगलें. आयज म्हापसा पुलीस स्टेशन आणि ट्रॅफिक सेल म्हापसा हेंच्यांनी एक जॉईंट ऑपरेशन स्टार्ट केला इन म्हापसा टू प्रिव्हेंट फॅटॅलिटीज. खूप ॲक्सिडेंट जाता वेरीन मनशाची लायफ वयता. सो टू प्रिव्हेंट दॅट आमी दीस इज ओनली फोकस्ड ऑन हेल्मेट, रायडर्स रायडींग विदाउट हेल्मेट. आनी सो आमी हो आख्खो दीस चलतलो आनी आख्खो वीक चलतलो आमचे हो क्रॅकडावन. आनी ह्याच विकान आमी अरावंड 500 केसीस बूक केल्या विदाउट हेल्मेट. आमी फोटोज मारता, तेंचे फोटोज पब्लीश करता, तांकां नोटीस धाडटा. कोणाक धरपाक मेळना तेंचे फोटो काडटा आमी. फोटो काडून तेंच्या घरा कडेन नोटीस धाडटा फॉर चलान. आनी विदाउट हेल्मेट कोण गाडी चलयता वील नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल. सो दीस इज अ स्मॉल इनिशिएटीव आमचे टू प्रिव्हेंट फॅटल एक्सिडंट्स ऑफ इन आवर ज्युरिडिक्शन. आज हो आमी जॉईंट ड्रायव्ह केला अलॉंग वीथ म्हापसा पुलीस स्टेशन. जशें की खबर आसतलें की एक्सिडंट्स आर ऑन रायज इन गोवा. सो इन दीस इनिशिएटीव आमी सरप्रायज प्लेसीजार आमी जॉयंटली आमी ड्रायव्ह कंडक्ट करतले आनी वेर वॉयलेटर्स वील बी बुक अँड ऑल्सो एज्युकेटेड. सो आमचो इनिशिएटीव आसतलो वॉयलेटर्सांक जे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करना तांकां चलन्स इश्यू करपाक, प्लस सायमल्टेनियसली तांकां आमी एज्युकेटूय करतले आनी तांकां अवेरनस दितले की वाय वी शूड बी डुईंग इट अँड वॉट आर द रिजन्स फॉर इट. जाल्यार दुसरे वटेन जेंकां तालाव पडलो तेंच्यांनी पुलिसां बरोबर सरकाराचेरूय तिडक काडली. तेंचें म्हणणें लोकांक आडावन तालाव दितात, पूण सरकारी वाहनां नेम मोडटात तेन्ना तांकां तालाव दितना कोण दिश्टी पडना. आयकात. कदंबाची गाडी आहा तांकां कित्याक काडयनाय पुलीस? हे पळय कितें धुंवर बिवर जाता पळय थंयसर तो दिसना रस्त्याचेर. त्या गाडयेक नंबर सुद्दां कितें. आनी आमी चोर, आमी तर आमच्या हितून आमी तर चोर म्हणून आमकां हांगा चोर म्हणून धरता हाडून. कित्याक सगळो गव्हर्मेंटान काय तो काड सगळ्यांक फोन कर. थंय पोसतात आनी अरे कितल्योच कदंबा पळय हांगा आमच्या बाजात जे बसी वता कदंबा अख्खे धुंवर रोडाक जाता. आनी हांगा पळय हेल्मेट आमी चोरा भाशेन म्हणजे आमी चोर. आमकां कित्याक गोंयकारांक व्हॅल्यू कांयच व्हॅल्यू ना. तुम्ही पुलिसाच्या गाडयांक सुद्दां नंबर चेक करात तुम्ही. हा तर दाखयता तुमकां हांव कितल्योच गाडयो कितल्या गाडयांचे पासिंग आहा तर पासिंग सुद्दां ना. अरे आमकां हाडयलो म्हणून आमकां गोंयकार दुखता आमकां हाडयतो दिसना. तांकां त्या गव्हर्मेंटाक दिसना कितें चलता हांगा तें. थंय बसतात आनी हांगा पयसो थंय खातात. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा फुटबॉल संघाच्या 15 वर्सां सकयल्या गटांतल्या सामन्यांत FC गोवान चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लबाक 4-0 गोलांनी हारयलो. 15 वर्सां सकयल्या गटाकडल्यान सॅम परेरान 2 गोल मारले, जाल्यार सायड्रॉय कुलासो आणि शुभशेखर केरकारान एक गोल केलो. दक्षिण गोंयच्या धर्मापूर खेळा मळार हो सामनो जालो. पळोवया सामन्याची झलक. Let's go. Mari.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, शुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. गोंयकारांक हे सप्तकाचे निमणे कडेन परत एक फावट घाम फुटपाचो आसा. हय, येता त्या 24 वरांत तापमान वाडपाचें आसा. कांय कडेन तापमान 40 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतलें. गरमी बादतल्यांनी जतनाय घेवचें गरजेचें. भारतीय उपखंडात अल निनोन धुमाकूळ घातिल्ल्यान वातावरण तापलां. तरीकय फुडलीं कांय सप्तकां थंडी आनी धुकें अणभवतलें. आयताराय दाट धुक्याचो सामनो करचो पडटलो. उरिल्लो दीस गरमेचो आसतलो. चडीत आनी उणें तापमान 35 आनी 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 1 मार्च मेरेन सुकें हवामान. आयतारा कांय वाठारांनी दाट धुकें. चडीत आनी उणें तापमान 35 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या सप्तकांत चडावत तापमानात 2 डिग्रीन वाड. फुडल्या 3 दिसांत उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसान वाड. बोट धन्यांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.